नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. घरा खातीर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लावन अंमलबजावणी करची न्हय. ईएनएच घराच्या नोंदणी आनी सुविधा विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्र्यांची जाप. राज्यांतल्या 12 तालुक्यांत खेलो इंडिया केंद्र उक्ते करपा खातीर सरकार यत्न करता. राज्यांतल्या खेळ संघटनांचें अनुदान जातलें फारीक. मुखेलमंत्री. राज्यांतले दरेक घर हर घर फायबर येवजणे वरवीं जोडटले इंटरनेटाक. माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांची घोशणा. गोंयच्या मुखेल उत्सवा मदलो श्री दामोदर भजनी सप्तक आयच्यान वास्कोत सुरू. सप्तकाचें हें 126वें वर्स. आणि ऑपरेशन शिवशक्ती अंतर्गत सुरक्षा रक्षकांनी जम्मू काश्मीरात नियंत्रण सीमेलागसर 2 आतंकवाद्यांक सोंपयले. पळोवया खबर विस्तारान. आयज राज्यसभेचें कामकाज सुरू जाल्या उपरांत 12 वरांचेर विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून सभेचें कामकाज थांबोवचें पडलें. उपरांत सुरू जाल्ल्या कामकाजांत ऑपरेशन सिंदुराचेर भासाभास सुरू जाली. ह्या भासाभासेची सुरवात विदेश मंत्री डॉ जयशंकर हांणी केली. पाकिस्ताना कडेन ना आमची इश्टागत आसा ना बरेपण आसा. सिंधू न्हंयेच्या उदकाची कबलात थांबोवप गरजेची आशिल्ली. आतां ह्या कबलातीची गरज ना. सिंधू न्हंयची कबलात हें शांतिकाये खातीर उखलिल्लें पावल नासून तुश्टीकरणाचें मोल थारलें. रगत आनी उदक वांगडाच व्हांवपाक शकना. भारतान आतंकवादी आनी तांचे अड्डे निश्चित करून तांचेर हल्लो केलो आनी भारताची ही खर जाप सगळ्या संवसारान अनुभवली. मोदी सरकारान हो एक संवसारीक मुद्दो थारायलो. आतंकवादाक मेळपी पयशांचेर लेगीत आळाबंद घालपाक आमी यशस्वी थारले अशें विदेश मंत्री डॉ जयशंकर हांणी आयज राज्यसभेंत ऑपरेशन सिंदूर ह्या विशयाचेर भासाभास करतना सांगलें. Since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. We've had terrorism, we've had attacks on our population, we've had wars. Such a treaty had to be dealt with, and this government dealt with it. सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू और कश्मीर के किसानों पे नहीं थी. उनको सर फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी. उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए. भारत आतंकवादा आड खूब वर्सां सावन झुजता. आतां भारत दरेक आतंकवादी कारवायेचेर खर जाप दिता. पयलींच्या तेंपार कितलोय व्हड आतंकवादी हल्लो जालो तरी आदल्या सरकारांनी पाकिस्ताना कडेन भासाभास चालूच दवरली आनी आतंकवादा आड कसलेच तरेची कारवाय करूंक ना अशें ताणें ऑपरेशन सिंदुराचेर जाल्ल्या भासाभाशेंत राज्यसभेंत उलयतना सांगलें. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Third, we had warned. Please. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together. काँग्रेसीन ऑपरेशन सिंदुराचेर केल्ल्या चुकीच्या वक्तव्याचेर भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी खर टिका केल्या. 1971 वर्सा आदले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी अमेरिकेचे आदले राष्ट्रपती निक्सन हांचे कडेन पाकिस्ताना कडेन सुरू आशिल्लें झूज थांबोवपाची विनंती केल्ली. हें अशें कित्याक असो प्रश्न अनुराग सिंग ठाकूर हांणी लोकसभेंत विचारलो. अमेरिका के सामने 3 भाषा में ये पत्र क्यों लिखा
और मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने के लिए आप क्यों गए थे? क्या आपको अपनी सेना पर विश्वास नहीं था? आपने कहा कि पाकिस्तान मैलेशियस प्रोपेगेंडा करता है। आज वही प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। दरअसल ये परिवार और पार्टी दंडवत और झुकने में माहिर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं 50%, अरे 50% जीरो का भी जीरो ही होता है। आप में जीरो दम था, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है और हमारी सेना ने भी पाकिस्तान को उचित जवाब देकर दिखाया। अमृत भारत ही रेल्वे सेवा उण्या मोलात संवसारीक पावंड्यावेली सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिता। ह्या रेल्वेत 11 जनरल आणि 8 शयनयानाचे डबे आसात अशी माहिती अमृत भारत रेल्वे विषयी उलयतना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लोकसभेत दिली। अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो एकदम लो कॉस्ट पे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें 11 जनरल क्लास कोच है, 8 स्लीपर क्लास कोच है। प्रैक्टिकली इस ट्रेन में जो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन्स होती है उसके फीचर्स इसमें है। जर्क फ्री सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स, जिसमें बिल्कुल भी जर्क नहीं आए चलने के दौरान, क्रैश वर्दी फीचर्स बेटर, ईपी असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम, फायर सप्रेशन एकदम मॉडर्न, नए डिजाइन के टॉयलेट्स, सीसीटीवी कोचेस, सीसीटीवी कैमरास कोचेस और लगेज रूम में, एक अर्गोनॉमिकली डिजाइंड लैडर जिससे चढ़ना आसान हो, ए और सी टाइप के मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स, एलईडी फिटिंग्स, चार्जिंग सॉकेट्स, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, पैंट्री, फुल्ली सील्ड गैंगवेज। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कमिटमेंट है मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारताची रेल्वे सेवा पुरायपणान आधुनिक आणि अरविल्ली करपाचो यत्न सुरू आसा। 144 वंदे भारत पुराय देशभरात सुरू आसा आणि प्रवाशांकडल्यान ह्या रेल्वे सेवेविशीं बऱ्यो प्रतिक्रिया आयकुपाक मेळटा अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी तेलंगणाच्या एका खासदारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें। देश के सारे राज्यों को कवर किया गया। अगर उस समय को कंपेयर करें, करीब करीब 2 दशक से अधिक समय लगा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जब इंट्रोड्यूस की, 3 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया। 144 सर्विसेज आज वंदे भारत की चल रही है और देश भर से इसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। सभी मान्यवर सांसद महोदय, जैसे अभी मान्यवर सांसद जी ने एक और वंदे भारत की डिमांड की है, देश भर से उसका डिमांड आता है और आपका डिमांड भी मैंने नोट किया है। मंचेरियल से संबंधित उसकी फिजिबिलिटी जांच करें। देशात घुसखोरांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर कारवाय करप गरजेचें आसा आनी झारखंडांत वेळेत जनगणना करपय तितलेंच गरजेचें आसा अशें भाजपाचे झारखंडांतले खासदार निशिकांत दुबे हांणी लोकसभेत बांगलादेशी घुसखोरांच्या प्रश्नाचेर लक्ष वेधीत सांगलें। झारखंडांतल्या बांगलादेशी घुसखोरांचो आंकडो वाडत आसा आनी आदिवासी उणे जायत आसा अशी चिंता तांणी उक्तायली। झारखंड में 2008 की जनगणना इसलिए नहीं हुई कि आदिवासी की संख्या घटने के कारण 1 लोकसभा की सीट और 6 विधानसभा की सीट आदिवासी की समाप्त हो रही थी। और अभी जब जनगणना होगी फिर मुझे लगता है कि झारखंड में फिर से परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि इस बार 2 लोकसभा की आदिवासियों की सीट और कम से कम 12 विधानसभा की सीट घटेगी। और ये सभी को, पूरे देश के लिए एक समस्या है कि आदिवासियों की संख्या घटकर बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है भारत सरकार से कि वहां एनआरसी लागू करिए और कोर्ट का जजमेंट यही कहता है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए, नेस्तनाबूद करिए और हमारे झारखंड संथालपना को बचाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल ऑपरेशन सिंदूराचेर लोकसभेत सुरू आशिल्ल्या भासाभाशेन समारोपाचें उलोवप केलें। संवसारांतल्या खंयच्याच फुडाऱ्यांनी आमकां ऑपरेशन सिंदूर थांबोवपा खातीर सांगूंक ना अशें स्पश्टपणान विरोधी पक्षांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। 9 मेच्या रातीं 4 ते 5 फावटी अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींचो फोन आयलो तेन्ना आपणे तो घेवना, पण उपरांत ताजे कडेन उलयले तेन्ना पाकिस्तानान व्हड हल्लो करपाचो आसा अशी माहिती तांणी दिली। तेन्ना आमी तांचे परस खर कारवाय करतले अशें उतर तांकां दिलें अशी माहिती लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या भासाभाशेक जाप दितना दिली। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान
बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। भारतान 3 सुत्रां निश्चित केल्यात। भारताचेर जर आतंकवादी हल्लो जालो जाल्यार भारत आपणे थारायल्ल्या वेळा प्रमाण आनी धोरणा प्रमाण कारवाय करतलो। अणुबॉम्बाच्या धमक्यांक भारत भिवचो ना आनी आतंकवाद्यांक पालव दिवपी सरकार आनी हेर पालव दिवपी संघटनांक वेगळे समजुचे नात। ह्या 3 सुत्रांचे भारत काम करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी लोकसभेत जाप दितना सांगले। आतंकी हमले की उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। घेऊया एक लहानसो विसो। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सुप्रिया बाहर है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि सबके मर्डर उसने ही किए। दुर्लभ दीवान को भी उसने मारा, वसंत जी को भी उसने मारा। ये बेकसूर है, इन्हें रिलीज कर दिया जाए। वो लीजा अच्छी लड़की नहीं है, वो मुझे जान से मारना चाहती है। उस पे काला जादू भी करा, ऐसे पानी लेके भी फेंकती है मेरे ऊपर। आपके वकील मिलने आया है। अब समझो मेरी बेल हो ही गई। इतनी देर क्यों लगी आपको मिस्टर रस्तोगी? मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालिए। जब रंजीत सर के पास पुख्ता सबूत हो तो बाहर निकलने का ख्वाब देखना भी जुर्म है। जब तक प्रूफ साबित ना हो जाए ना, उसका कोई मोल नहीं रहता है। प्रूफ तो साबित अदालत की पहली तारीख को ही हो जाएगा। देखिए भेद भरम रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। हायकोर्टान दिल्ल्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लावन ताची अंमलबजावणी करची न्हय असो आदेश सगळ्या पंचायतींक दिला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी एनएच नोंदी आनी घर मालकांक मेळपी सुविधा ह्या विशयाचेर पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांकां प्रश्न विचारलो। ह्या प्रश्नाक मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली। राष्ट्रीय महामार्ग आनी मुखेल जिल्हो मार्ग हाचे कुशीक आशिल्ल्या बांदकामाचेर नियंत्रण आसा अशेंय तांणी मुखार स्पश्ट केलें। सर ईएचएन हाडल्या उपरांत तांकां एक म्हणजे स्वतः पंचायतीक हाऊस टॅक्स पे करपाक लागले, गार्बेज टॅक्स पे करपाक लागले आणि ईएचएन हाडल्या उपरांत त्यांच्या घराक जे स्वतःच्या जमनीन खंयचे डॉक्युमेंट घेयनासर ज्यांच्यानी घर बांधलेले ताका आपलो पयलो घर नंबर मेळ्ळो। तो म्हणटा त्या प्रमाणे आमी रोका आमचो ऍक्ट जो आसता
रेग्युलरायझेशनाक एप्लाय करपाक जेणी स्वता जमीन घेवन जे घर बांदला गावात तेका लोकांच्या अंडर एप्लाय करपाक तेका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सो दॅट ही कॅन रेग्युलरायज हिज हाऊस ऑल्दो म्हणजे माझ्याच जागेत हांवें घर बांदलें पण बांदता आसतना परमिशनाक घेवंक नासली ते EHN नंबर मेळ्ळ्या उपरांत आज ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की 2014 पयलींचे घर आसत जाल्यार ते रेग्युलरायझेशनाच्या अंडर घालपाक जाता आतांय परत रोखाचे ऑप्शन जे ते ओपन करतले तेन्ना तेच्यानी एप्लाय करपाक जाता ह्या EHN नंबर असलेल्यांनीच फाटले फावटी बी रोखाच्या अंडर तेच्यानी एप्लाय केल्ली आमी ते थोडेशे रिलॅक्सेशन करपाचें आसा आमकां सगळे एक तर कायदेशीर करपाचें आनी हे फावटी कोणीच म्हणजे हाज्या फुडें कोणीच बेकायदेशीर करचें न्हय म्हणजे तेज्या खातीर लेजिस्लेचर आमी हाडटा राज्यातल्या दोनूय जिल्हा पंचायती खातीर ZP भवन बांदपाक सरकार तयार आसा फावो ती सुवात मेळटकच दोनूय जिल्हा पंचायती खातीर भवनां बांदतले अशी जाप पंचायत मंत्री मोविंद गुदिनो हांणी विधानसभेत दिली नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकर हांणी ह्या संबंधीत प्रश्न विचारिल्लो जिल्हा पंचायतींनी रित्या सुवाताचेर कर्मचारी भरती करपा खातीर सरकार प्रयत्न करता अशेंय मंत्री मोविंद गुदिनो हांणी मुखार सांगलें वी आर इन द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफायिंग लँड खूंय जिल्हा भवन आमकां बांदपाक मेळटलें ते एका हांव प्रायोरिटी दिता पूण सद्या आमकां जमीन मेळना द मोमेंट we get some land or identify some land then we will obviously be taking the next step ते बांदपाचे ते प्रपोजल मूव करपा जिल्हा भवन सावथाकूय आसपा जाय नॉर्थाकूय आसपा जाय अवश्य आसपा जाय नाल्यार आमी म्हणजे चड भाडें दीत रावता दुसरे कडेन आनी आतां तेंचे ते ऑफिसार तेय सफिशियंट ना सो वी वील बी बिल्डिंग द भवन जाता तशें आमी बांदतले राज्यातल्या 12 तालुक्यात पावण्याचेर खेलो इंडिया केंद्रां सुरू करपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खेळा मंत्री ह्या नात्यान विधानसभेत दिली फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी खेळा मंत्री ह्या नात्यान विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले राज्यातल्या खेळा संघटनांनी वापर प्रमाणपत्रां खात्याक सादर केल्या उपरांत तांचे अनुदान फारीक जातले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलें खेलो इंडियाची सेंटर फाटल्या बजेटान डिक्लेअर केल्या प्रमाणे तालुका बेसिसचेर 2 तालुका लेवलाचेर जाल्लेली तालुक्यांनी आमी करपाचे आसा सो डेफिनेटली उरलेली खेलो इंडिया 12 तालुक्यांनी आमी करतले टप्प्याटप्प्यान ही सेंटर जी आसा ती ह्या फायनान्शियल बजेट पास जाल्या उपरांत उरलेल्या तालुक्यांनी खेलो इंडियाची बजेट सुरू करपाक घेतले आमकां स्पोर्ट्स हो प्रमोट करपाक जाय म्हणून तर आमची जितकी सगळी एसोसिएशन आहा त्या सगळ्या एसोसिएशनाक सांगलें आमी इवन दो तुमी ग्राउंड आयडेंटिफाय करात ग्राउंड आयडेंटिफाय करून दियात आमकां आमी सगळे म्हणजे आता फाटले फावटीची नॅशनल गेम्सचे सगळे आमचे कडेन इक्विपमेंट आसले ते सुद्दां आमी सगळे हँडओव्हर केल्या त्या एसोसिएशना कडेन की तेंच्यांनी त्या सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटाची काळजी घेवपाची आनी तेंच्यांनी डे टू डे प्रॅक्टिसान यूज करपाचे जेणे करून ताका डेली प्रॅक्टिसान यूज जातले तेंच्यांनी आमचे 135 ग्राउंडा पैकी एक ग्राउंड जरी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार स्टेटीत प्रत्येकाक म्हणजे एकट्याक फुटबॉल जालो व्हॉलीबॉल जालो बास्केटबॉल जालो कबड्डी जालो लंगडी जालो अशा पद्दतीचे एक ग्राउंड तेका स्टेट लेवलाचो क्रिएट करपा खातीर आमकां एक फॅसिलिटी क्रिएट जातली इन लॉंग रन अशा पद्दतीचे आमी गेम्स ज्यो आहा ते त्या ग्राउंडार घेवपाक शकतले उसगांवच्या रस्त्यांची जाल्ली दुरावस्था बेगोबेग पयस करची अशी मागणी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सरकारा कडेन केल्या उसगांवच्या रस्त्यांची अभियंत्यांनी पळोवणी करची आनी बेगोबेग दुरुस्तीचें काम हातांत घेवचें अशेंय तांणी मागलें ते आयज विधानसभे भायर खबराकारा लागीं उलयताले म्हापसा बाजारपेठ इमारतीचें नूतनीकरण करपा खातीर म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसुजा हांचे कडेन उलोवप केलां अशेंय तांणी मुखार सांगलें मीटिंग आपयला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरची रोड जे कितें आसा पॉटोल्स जे हे कंप्लीट काम जावपाक जाय एज ए MLA आय एम स्पीकिंग एज ए MLA आय ऑलरेडी टेकन अप विथ द एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर रिसेंटली ऑल्सो आय रोड रोड्स टू रीमेक द एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड वेदर इट इज टू टेल मी सो देन आय कॅन यूज द ऑफिसेस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू गेट इट क्लियर तो रस्तो जो गेला ते रस्तो रिपेर करपाची गरज आसा परत आयज हांवें ईक आपयला जेईक आपयले एक पर मुख्यमंत्रीक हांव रिक्वेस्ट पयर बी असेंब्लीन हांवें केल्ले की मातशे उसगांवचे सगळे रस्ते म्हाजे ते एस्टिमेट्स जे आहा ते मातशे बेगिना बेगीन करून दिवचे कित्याक लोकांच्या हिताचो विशय मुख्यमंत्रीन अश्योर केला ते जातले म्हणून त्याच बरोबर हे पॉटहोल्स आनी सगळे गोष्टी आहा जे कामाचे गोष्टी आहा जे सेफ्टी एरियाज जे आसता बेसिकली आय थिंक देर शूड बी सम एजन्सी टू चेक ऑल दीस थिंग्स सो दॅट वी आर एबल टू सेव पीपल्स लायफ्स एंड इट इज unfortunate that has happened. I'm also going to call on the family, but calling on the family and all this is just an optic gesture, but I cannot feel the loss for the loss of that life. 2027 मेरेन राज्यातलें दर एक घर फायबराच्या माध्यमांतल्यान इंटरनेटा कडेन जोडटले अशी माहिती आनी तंत्रगिन्यान रोहन खंवटे हांणी काल विधानसभेत दिली गांवगिऱ्या वाठारांत डिजिटल कनेक्टिविटीक उर्बा दिवपा हेतान हर घर फायबर ही येवजण चालीक लायतले अशी माहिती तांणी दिली मंत्री माहिती तंत्रगिन्यान आनी पर्यटन खात्याच्या अनुदान पुरवणी मागण्याचेर जाल्ल्या चर्चेक जाप दिताले
आज फंडामेंटल राईट जसं तुका उदक लाईट सगळे घराकडे पाईपलाईन पावता आमचो विचार झालो की नेटूय आमी इंटरनेटूय आमी थंय वी विल गिव बाय फायबर आणि ताच्या खातीर स्पीकर सर हर घर फायबर इज समथिंग विच वी हॅव कन्सेप्च्युअलाइज्ड तातून 3 पायलट घेता असताना वी गॉट अ 50 crores कॅपिटल असिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर अगेन डबल इंजिन सरकारचो परत फायदो 50 कोटी कॅपिटल असिस्टन्स दिवपाचे स्पीकर सर आणि ते 50 कोटी घेऊन ऑन अ ट्रायल बेस परवरी साखळे आणि बिचोले हे सुरुवात जातली ओरिल्ली रुरल कनेक्टिव्हिटी वाडोवपाक आमचो पयली भर आसतलो अँड दॅट विल बी अ पार्ट ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ फायबर टू द होम विच विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द टेंडर विच विल कम व्हेरी सून. पर्यटन वाठारात सुमार 350 कोटी रुपया खर्च करून व्हडा प्रमाणात पर्यटन मळाचेर बदलाव घडोवन हाडपा खातीर सरकार वावुरता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी काल विधानसभेत सांगलें. राज्यांत ह्या फुडें दर सप्टेंबर म्हयनो हो संवसारीक पर्यटन म्हयनो म्हूण मनयतले अशी घोशणा लेगीत तांणी ह्या वेळार केली. राज्य विधानसभेत विरोधी पक्षांनी पर्यटन खात्याचेर केल्ले आरोप तांणी भायर मारले आनी गोंयांत येवपी देशी आनी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वाडत आसा अशी माहिती लेगीत तांणी मुखार दिली. With which figure are you comparing? We closed at 9.94 million for domestic, which was a growth of 21.59%. In 2024, Speaker Sir, we closed at 0.46 million for international, which was at roughly 3.35%. Average stay for domestic is 4 days. Average stay for international is 9 days. As per reports, Speaker Sir, average spend of a domestic tourist, so Ami Geta as per GSDP, is roughly about 19 to 20,000, and for international travel is roughly about 3 lakhs. आयच्या तारखेन स्पीकर सर Jan to June दिल्ली जाल्यार 5.18 million domestic आणि international 0.27 million. Overall growth year to date समज दिल्ली स्पीकर सर is 8.4% at a total of 5.45 million tourists. Speaker sir, pre-COVID figures समज म्हणले we have exceeded. More contribution has come from the domestic. But the same is the trend all across the country, Speaker sir. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ऑनलायन मालमत्ता फसवणुके संदर्भात आपणे केल्ल्या निवेदनाचेर बेगोबेग कारवाय करून सीबीआयच्या अर्थीक गुन्यांव फाट्यान गुन्यांव दाखल केल्ल्या खातीर आपूण उपकारी आसा आनी आपणे केल्ल्या पत्राची जाप कोंकणी भाशेंतल्यान मेळप हो भोव खोशयेचो खीण. आमच्या मोगाळ राज्य भाशेची खऱ्या अर्थान आदर जाता आनी कोंकणीचो पावणो वाडटा हें पळोवन बरें दिसता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी दिल्ल्या जापेच्या चिटयेचेर खोस उक्तायतना ट्वीट करून सांगलां. चौगुले कंपनी प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीन भारतीय तटरक्षक दळा खातीर स्वदेशी निर्मीत आशिल्ली एअर कुशन व्हेईकल बांदपाक सुरवात केल्या. 24 ऑक्टोबराक संरक्षण मंत्रालया कडेन कबलात केले उपरांत ह्या बोटीच्या बांदावळीचें काम सुरू जाल्या. ह्या वावरांतल्यान 6 एअर कुशन व्हेईकल बांदून तयार जातल्यो. ह्या वावराचो शुभारंभ काल भारतीय तटरक्षक दळाचे महानिरीक्षक सुधीर साहनी हांच्या हाजेरींत जालो. सेवेंत आयले उपरांत भारतीय तटरक्षक दळा कडेन अतुलनीय गती भौमुखी प्रतीक्षा दुस्मानाच्या आड रणनीती राखपा खातीर दर्यांत ह्या देशी हॉवरक्राफ्टाची मजत जातली. पुराय गोंयच्या मुखेल उत्सवा मदलो एक महत्वाचो उत्सव म्हळ्यार वास्कोचो श्री दामोदर भजनी सप्तक. आयच्यान ह्या सप्तकाक सुरवात जाली. श्री प्रशांत जोशी हांणी श्रीफळ दवरून सप्तकाची सुरवात केली. श्रावण म्हयन्याच्या 6व्या दिसा सुरू जावपी ह्या सप्तकाक ह्या वर्सा 126 वर्सां जातात. 126 वर्सांची परंपरा सांबाळपी श्रीदेव दामोदर भजनी सप्तक वर्सा व्हडा उमेदीन मनयतात. गोंय तशेंच गोंयच्या भायल्या राज्यांतल्यान लेगीत श्री दामोदर देवाचे भक्त ह्या निमतान देवळाक भेट दितात. ह्या सप्तका निमतान बऱ्योच भजनाच्यो आनी गायनाच्यो मैफिली लेगीत जातात. ह्या सप्तका विशीं अदीक म्हायती प्रशांत जोशी आनी संतोष खोर्जुयेकर हांणी दिल्या. आमच्या इथून आव्हान सगळ्या लोकांक वास्कोचे प्लस गोंयचे भायर आमी वास्कोचे भायरचे भक्त आनी जसो टायम मेळटा तसो येवन दर्शन घेवन वचचें. कित्याक फाल्यां दनपारपर्यंत आसा फाल्यां सांजचे पसून आयले आसा पूण गर्दी करनासतना प्रत्येकानी आपली लायनीन उबे रावन दर्शन घेवन वचूंक शकता. आनी बाकीचे कार्यक्रम सगळे तुमकां खबर आहा प्रत्येक समाजान गाणी दवरला सांजचे सुरू आसा ते पार आसतले. त्या भायर एटमॉस्फियर सगळें फेस्टीव एटमॉस्फियर एंटायर वास्को ऑल्दो द टेंपल इन वन एरिया सगळ्या वास्कोच्या सिटीचेच हें बदलता बऱ्या 2 दिसां खातीर आनी ते आतां एक 7-8 दीस उरतले तशेंच. श्री दामोदर भजनी सप्तकाक ही 126 वर्सां
आमी मनयतात. त्या नदरेंतल्यान पोवन वर्सा जे आसा थोडे आमी बदल केले आनी म्हाका दिसता आतां ऑलरेडी भजनाक सुरवात जाल्ली आसा. सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो आमी देवळांतलो जो क्रावड जातालो, गर्दी जाताली, ती गर्दी आमी कांय प्रमाणात कमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेतून आमकां खुबशे यश आयलां आनी तेच बरोबर आमकां आमचे सावथ गोवा कलेक्टर, ते बरोबर DIG आनी मागीर वास्कोचे DYSP, आमचे डेप्युटी कलेक्टर भगवान करमली, सगळ्यांनी मेळून फाटले जवळ जवळ आमी 15-20-30 एकामेका कडेन कोऑर्डिनेट करून आमी हे काम केलें. तेज्या खातीर म्हाका दिसता तेंचे आमकां बरे गायडलायन्स मेळ्ळ्या आनी तेज्या खातीर एक सिस्टमेटीक आमी सिस्टम करपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून लोकांक त्रास जावपा जायना. सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो देवळांतलो आमी जो क्रावड आसा तो उत्सव समितीन कमी करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो कमी करपाक आमी यशस्वी जाले. श्रीहरिकोटा सावन आयज भारत आनी अमेरिकेच्या सुपर सॅटेलायटाचे प्रक्षेपण जाले. इस्रो आनी नासा हांच्या जोडपालवान निसार हे अभियान राबयला. श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान हो सुपर उपगिरो अवकाशांत सोडला. धर्तरेचेर जावपी बदलांचेर नदर दवरपा खातीर हो उपगिरो म्हत्वपूर्ण थारतलो. दर 12 दिसांनी हो उपगिरो धर्तरेची हाय रेझोल्युशन म्हायती दितलो. ह्या अभियाना खातीर $1.5 बिलियन इतलो खर्च आयला. GSLVच्या F-16 रॉकेटा वरवीं अंतरिक्षांत व्हेला. लोकसभेत ह्या अभियाना विशीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी म्हायती दिली. सैमीक संकश्टांचें संशोधन करपा खातीर ह्या उपगिऱ्याची मजत जातली अशें तांणी लोकसभेत उलयतना सांगलें. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या फुडारपणा खाला शेतकी खात्याच्या कार्यावळीच्या तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर उंचेल्या पावंड्यावेली बसका जाली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचो 20वो वांटो 2 ऑगस्टाक जारी जातलो आनी हाचो लाव लागीं 9.2 कोटी शेतकामत्यांक जातलो अशी माहिती लेगीत केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिली. प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले. इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे. जम्मू काश्मीरात भारतीय सैन्य दळाक आयज आतंकवाद्यां आड व्हड यश मेळ्ळें. ऑपरेशन शिवशक्ती खाला नियंत्रण रेषेलागसर घुसखोरीच्या प्रयत्नांत आशिल्ल्या 2 आतंकवाद्यांक सुरक्षा दळान मारून उडयले. आतंकवाद्यां कडल्यान फारपेटाचें सामान जप्त केलां. सैन्य दळान केल्ल्या खर कारवायेक लागून आतंकवादी तांच्या कर्तुबांत यशस्वी जाले ना. गुप्त सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीच्या आदाराचेर हें अभियान यशस्वी थारलां आनी अजूनय तें सुरू आसा. पळय आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. घरां खातीर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लावन अंमलबजावणी करची न्हय. ENH घराच्या नोंदणी आनी सुविधा विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर मुखेलमंत्र्यांची जाप. राज्यातल्या 12 तालुक्यांत खेलो इंडिया केंद्र उक्तें करपा खातीर सरकार यत्न करता. राज्यातल्या खेळा संघटनाचें अनुदान जातलें फारीक. मुखेलमंत्री. राज्यातलें दर एक घर हर घर फायबर येवजणे वरवीं जोडटले इंटरनेटाक. माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांची घोशणा. गोंयच्या मुखेल उत्सवामदलो श्री दामोदर भजनी सप्तक आयच्यान वास्कोत सुरू. सप्तकाचें हें 126वें वर्स. आनी ऑपरेशन शिवशक्ती अंतर्गत सुरक्षा रक्षकांनी जम्मू काश्मीरात नियंत्रण शिमेलागसर 2 आतंकवाद्यांक सोंपयले. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.